लुकाप्रमाणे सुवार्ता अध्याय 17. पातकाचे संदर्भ सुकैसय. जेसून आपल्या शिष्यांक सांगले, मनशाक पातकांत पडचे संदर्भ सदांच आसात, पण ज्या मनशा वरवे ते येतात ताका हाय खटा. ह्या ल्हाना भितरल्या एकल्याक पातकाक कारण जावचे प्रास, तसल्या मनशाच्या गोमट्याक एक दांत्याचो फातर बांदून ताका दर्यांत उडयल्यार ताका चड बरें आसले. तुमी मात्र सत्रायेन रावा. तुजो भाव चूक करीत जाल्यार ताका बोध सांग. चूक वळखात जाल्यार ताका बक्षी. दिसाक 7 फावटी तुझे विरोध चूक आधारन 7 फावटी तुझे लागीं फाटी येवन आपणाक बक्षी म्हणत जाल्यार तुवें ताका बक्षीसय. चडय आमचो भावार्थ. एक फावटी धर्मदूत सोम्या लागीं म्हणाले, आमचो भावार्थ चडय. सोम्यान तांकां सांगले, एक सासवाच्या काना तितलो भावार्थ तुमकां आसात जाल्यार ह्या तुतीच्या रुखाक तुकास हुमटून काडन दर्यांत वचोन उबो जा म्हूण तुमकां म्हणूंक जाते, आनी तो तुमचे उतर आयकतो. साकराचो कायदो. तुमचे मदल्या एकल्यान जोत आंबडूंक वा बोकड्यांक सोरोवंक म्हूण एक साकर दवरलो म्हूण चिंत्या. तो कामा थावन फाटी येतास वेगीं वच आनी जेव म्हणून धनी ताका सांगितवे. तशे मनशा बदलाक वच, म्हजें जेवण तयार कर. पेंगटाक बांदून म्हजें जेवण जायसर म्हाका वाडोवंक राव, आनी उपरांत तूं जेव म्हूण तो म्हणटा न्हय. आपणे फर्मायलेलें केल्ले खातीर त्या साकराचो तो कांय उपकार भावुरता. तशेंच तुमकां फर्मायिल्लें सक्कड करन जातास तुमी म्हणासय. कितें म्हळ्यार आमी साकर. आमी करी जाय आसलें तें मात्र आमी केलां. जेसू 10 खोडकारांक नितळ करता. आतां जेसू जेरुसलेमाक वचोंक म्हूण सामारिया आनी गालिलेया प्रांताच्या गडे लागशिल्ल्यान समकतालो. तो एक हळ्ळेंत रिगतना 10 जण खोडकार ताका मुखार मेळ्ळे. पयस रावन व्हडल्या थाळ्यान भोब मारन ते म्हणाले, जेसू मेस्त्री, आमची काकूळट कर. तांकां पळोवन जेसून म्हणलें, वचा आनी तुमकांच याजकाक दाखया. वेता वेता ते नितळ जाले. तांचे मदलो एकलो आपूण नितळ जालो तें पळोवन व्हडल्या थाळ्यान देवाक वर्णीत फाटी आयलो आनी जेसूच्या पांया मुळांत सरपडून ताचो उपकार भावडूंक लागलो. तो एक सामारियाकार. जेसून ताका सवाल केले, 10 जण नितळ जाल्ले न्हय, हेर 9 जण खंय आसात? ह्या परगाव्या शिवाय
फाटी येवन देवाक वर्णितलो, हेर कोणूच ना जालो काय. उपरांत जेसून ताका म्हणलें, उठ आनी तुजी वाट धरून चल, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. देवाच्या राज्याचे येणे. देवाचे राज्य केदाळा येवचार आसा अशें म्हणून फारिसेवांनी जेसूक सवाल केल्ल्या वेळार तो तांकां जाप दिवन म्हणालो, देवाचे राज्य दोळ्यांक दिसचे बरे येना, वा पळय ते हांगा आसा आनी पळय तें थंय आसा म्हूण कोणी म्हणसो ना. कित्याक देवाचे राज्य तुमचे मदेंच आसा. उपरांत तो आपल्या शिशा लागीं म्हणालो, मनशा पुताचो एक दीस पळोवंक तुमी आशेतल्यात तसलो काळ येतलो, पूण तुमकां तो पळोवंक मेळचो ना. पळय तो हांगा आसा आनी पळय तो थंय आसा म्हणटले, पूण तुमी भायर सरनाकात आनी तांच्या फाटल्यान धांवनाकात. जग लावणे मारतना जशे एक पोंता थावन आनी एक पोंत पर्यान मळाब थळथळता, तशे मनशा पूत आपल्या दिसा दिश्टी पडतलो, पूण ताचे पयले ताणें जायते सोसूंक आसा आनी हे संततेन ताका निराकारूंक आसा. जशे नोयेच्या काळार घडले तशे मनशा पूत येवच्या काळारी घडतले. नोये तारवांत वेसो दीस पर्यान लोक खावन पियेवन आसलो, लग्न करून घेतलो आनी दितलो, आनी बुडतुगल आयलो आनी सगळीं नास जाली. तशेंच घडलें लोताच्या काळार. लोक खावन पियेवन व्यापार करून शेतां लावन आनी घरां बांदूनच आसलो, पूण लोत सोदोमा थावन भायर सरून गेल्ल्या दिसाच मळबार थावन उज्याचो आनी गंधकाचो पावस वतलो आनी सगळीं नास जालीं. हेच परी घडतले मनशा पूत प्रत्यक्ष जातलो त्या दिसा. त्या दिसा घराच्या पाक्यार आसा तो घरा भितर आसलेले आपले बदीक काडूंक म्हूण सकला देवाना सांग. तशेंच शेतांत आसा तोय आपल्या घरा फाटी वसना सांग. लोताचे स्त्रियेक कितें घडलें तें उगडास करा. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायतलो, आनी जो कोण तो होगडायता तो शाबीत उरयतलो. हांव तुमकां सांगतां, ते राती एकच हांतरणार दोग न्हिदोन आसतले, पूण दोगां मदल्या एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडतले. दोगी स्त्रियो सांगाता घोव दळण आसतल्यो, पूण एकलेक व्हरतले आनी एकलेक सोडतले. खंय सोमया म्हणून शिसांनी ताका विचारलें. जेसून तांकां म्हणलें, जंय मोडें पडलां थंय गीद जमो जातलें. आमेन.